भगवान बिरसा मुंडाची 150वी जयंती निमतान जनजातीय गौरव वर्स मनोवपाचो केंद्र सरकारान आदेश दिला म्हूण मंत्री रमेश तवडकार उलयलो। मॉडल ट्रायबल विलेज करपाची सरकाराची संकल्पना आसा म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। मुंडा जयंती सेलिब्रेट केली की त्या वेळाचेर अनेक लोकांनी अनेक प्रकारचे मुद्दे आमच्या समोर हांगा उपस्थित केले। तातूंतल्यान कांय जाण म्हणटाले की भगवान बिरसा मुंडा हो रमेश तवडकाचो बापूय काय म्हणटाले केन्ना इतल्या मोठ्या पद्दतीन ते आमी सेलिब्रेट करता आनी ते फाटलें कारण आशिल्लें। आज हांव ताचें उत्तर दिवपाक सोदतां। भगवान बिरसा मुंडा खऱ्या अर्थान आमचे जो विचार ताणें दिलो आसा, जो आचार दिलो आसा आनी जे आचारानुसार तो खऱ्या अर्थान ताचो वैचारीक दृश्टिकोनांतल्यान एक पाठबळ आमकां दिल्लें आसा, एक ताकद दिल्ली आसा। खऱ्या अर्थान तो विचारांचो बापूय म्हणल्यार अतिकात जावचो ना। आणि भगवान बिरसा मुंडाचे हे 150वें वर्स आसा, जनजाती गौरव वर्ष म्हणून साजरे करपाचो आदेश दिलो। तशेंच भारत सरकारान आदेश दिल्लो आसा आणि तोच मुद्दो आमी गोंयाक आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान आमी फाटल्याय वर्साक आसा तांची जयंती मोठ्या दबाज्यान साजरी केल्ली आणि ह्याही वर्साक आमी ही जयंती मोठ्या दबाज्यान साजरी करपाचो प्रयत्न करता आसतना खूप खोस भोगता की एखादी मॉडल ट्रायबल विलेज करची अशी संकल्पना सरकाराची आसा। म्हणजे ह्या मॉडल ट्रायबल विलेजीत की ट्रायबल भावाक कशा पद्धतीत रावपाक शकता, ते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कशा पद्धतीत करू शकता की ते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता आसतना आमी म्हणटा की जमनीशी निगडीत असलेले व्यवसाय, की जंगलाशी निगडीत असलेले व्यवसाय, हे व्यवसाय एखादो ट्रायबल भाव आमचो खंयचो करपाक शकता आसत जाल्यार ते करपा खातीर मॉडल ट्रायबल विलेज करपाची संकल्पना सरकाराची आसा। आमच्या ट्रायबल मंत्री रमेश तवडकर हांच्यांनी संकल्पना फुडें व्हरची आणि मॉडल ट्रायबल विलेज ही एस्टॅब्लिश करची। सरकाराचो पुराय तेंको ह्या मॉडल ट्रायबल विलेजीक आसतलो। प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार।